बाळका जेजूतय प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत सोम्या मुखार 3 वर्गाचे लोक जमा जाल्ले आमी पळयता. 3 तरांचो 3 पंगड आमकां पळोवंक मेळटा. पयलो पंगड जावन आसा जेजूचेर दृढ भावार्थ आसलेलो तो लोक वा थोडे जण. ते जावन आसात 4 या 8 जण जे आर्यघराक ताच्या खटल्या समेत जेजू समोर आपोवन हाडले. तांचे थंय जेजू खरेंपणी आजाप करूंक शकता, बरेंपण दिवंक शकता म्हणलो दृढ भावार्थ तांचेर आसलो. दुसऱ्यान जेजूचेर भावार्थ दवरूंक इन्कार करचो एक पंगड, आनी तो जावन आसा शास्त्रांचो पंगड. आनी तिसऱ्यान आसा जेजूची उतरां आनी जेजूच्यो करण्यो पळोवन जेजूचेर आपणाचो भावार्थ विश्वास दवरूंक तयाराय करचो तो लोक. हो जावन आसा तो व्हड लोकांसमोर सादो लोक तो, पूण जेजूची कृत्यां पळोवन जेजूची उतरां आयकून उक्त्या मनान ताका सोमी म्हणून स्विकार करूंक हो लोक तयाराय करता वा तांचें उक्तें मन दाखयता. ह्या तिसऱ्या वर्गाच्या लोकांक आनी पयल्या वर्गाच्या लोकांक इल्लोसोच तफावत आसा. आनी तो तफावत कितें म्हळ्यार पयल्या वर्गाच्या लोकांनी येदोळूच सोम्याक वा जेजूक आपणाचो सोमी सोडवणदार म्हणून तांणी येदोळूच स्विकार केला. आनी हो तिसरो वर्गाचो लोक जेजूक आपणावंक स्विकार करूंक तयाराय करता. पूण हाचे मदें आसा तो दुसऱ्या वर्गाचो लोक वा तो फरिसेव आनी शास्त्रांचो तो जोमो. तांची चिंतना वांकडी म्हणून जेजूनच उल्लेख केल्लो आमकां वाचूंक मेळटा. आनी ह्या वरवीं जेजून सांगिल्ली हर एक उतरां तांकां देवनिंदा म्हणून ते समजून घेतले. जेजू विशीं पवित्र पुस्तकांत येदोळूच उगडापे केल्लें आसा. नियमशास्त्रांत बरयल्लें आसा. प्रवाद्याच्या उतरांनी जेजू विशीं उगडापण जाल्लें आसा. आनी हे शास्त्री येदोळूच ते बरे शिकपी मनीस. आनी जेजूची कृत्यां जेजूचे उतरां आयकून तो खरेंपणी कोण, हो मनीस कोण म्हणून समजून घेवंक ते फाटीं सरले. ह्या तांच्या वांकड्या चिंतपा वरवीं ह्या फरिसेवांक जेजू सांगता एक बरो संबंद रुता करूंक एक अडकळ जावंक पावली. हर एक जेजूची करणी नियमशास्त्रा विरोध, हर एक जेजूची उतरां नियमशास्त्रा विरोध म्हणून तांचें चिंतप जाल्ल्या वरवीं जेजू खरेंपणी देवाचो पूत, जेजू खरेंपणी मेसाया म्हणून वळखून घेवंक तांकां साध्य जालें ना. जेजूचें जिवीत आमी पळोवंक गेलें जाल्यार हो एक मिस्तेर. जायते पटीन जेजूचें जिवीत जायत्या जाणांक गोंदळाक घाल्लें आसा. आयच्याच सुवातेंत असो एक गोंदळ आमकां पळोवंक मेळटा. पयल्या सुवातेर जेजू त्या आरिगाराची पदकां बक्षिता आनी ह्या वेळार जुदेव आनी प्रत्येक रितीन शास्त्री हो देवनिंदा उलयता म्हणून सांगतात. म्हणजे नियमशास्त्र विरोध तो उलयता जाल्ल्यान तो एक पदकी मनीस. पूण आनी एका वाटेन आमी पळोवंक गेल्यार एका पदक्यान महात्कार्यां करूंक जाता गी, एका पदक्यान आजापां करूंक जाता गी, एका पदक्यान जेजूची वा देवाच्या उतरांची वळख दिवंक जाता गी. तितली जाणवाय ताका आसूंक साध्य आसा गी. एका पदक्यान एका मेल्ल्या मनशाक जीव दिवंक साध्य आसा गी. असलीं सवालां जायत्या जुदेवांक दोस्तलीं, जायत्या फरिसेवांक हे सवाल दोस्तले. पूण तांचे थंय आसलो तो दुबाव परिहार करूंक तांणी कसलेंच प्रयत्न केलें ना. जेजू खरेंपणी कोण म्हणून समजून घेवंक कोणेंच प्रयत्न केलें ना. जर तांकां लाभलेल्या त्या शिकपा प्रमाणे, तांकां आसलेल्या त्या नियमशास्त्राच्या जाणवाया प्रमाणे जर जेजू कोण म्हणून सोदना करूंक तांणी प्रयत्न केल्लें जाल्यार तांकां जेजूक स्विकार करूंक सुलाभ जातें. पूण ते तांच्या दुबावांतच उरले. दुबावांतल्यान भायर येवंक तांणी कसलेंच प्रयत्न केले ना. आनी ह्याच पासत
जेजू कोण म्हणून तांकां समजलो ना. देवा सांगाता जेजू सांगाता संबंध रोसोंक साध्य जालें ना. पूण आनी एका वाटेन जेजूचो मनोभाव कसलो. ह्या फरिसेवांतय इन्कार असो, द्वेष असो आनी सांगात तिरस्काराचो मनोभाव आसलो तरी सोमी जें कितें ताचें बरें काम करूंक आसलें तें तो करीत गेलो. निराकारणी ताका सोसूंक मेळ्ळी तरी, भोगूंक मेळ्ळें तरी जें कितें ताचें बरें काम आसलें तें ताणें जारी दवरलें. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी पळोवचे प्रमाणे जेजू थंयसर 4 संगत्यो करता. पयल्या सुवातेर तो तांचो भावार्थ पळयता. कोणाचो भावार्थ? त्या आरिगाराक उखल नाडलेल्या त्या मनशाचो. आरिगार आपूण जावन सोलोन येवना, बगर ताका उरल्यांनी वोवून हाडलें, खटल्यार वोवून हाडलें. हांगासर आरिगाराचो भावार्थ कसलो म्हणून आमकां दिसून येना. बगर आरिगाराक वोवून हाडल्या त्या मनशाचो भावार्थ जेजू पळयता आनी त्या आरिगाराक गूण करता. तशेंच मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमचो भावार्थ जावंक पावता साक्ष उरिल्ल्यांक सुम्याक स्विकार करच्याक, सुम्या थंय तांणी भावार्थ थीर करच्याक. दुसऱ्या सुवातेर आमी पळयता जेजू पातकां बक्षिता. आरिगाराच्या उणेपणाक, आरिगाराच्या त्या पिडेक सैमीक वा ताच्या कुडीचें उणेपण न्हय, बगर ताचें आत्मीक उणेपण म्हणून जेजू पयलें समजून घेता. जेजू त्या आरिगाराच्या अंतस्करणांत फातक आसा म्हणलें तो समजून घेता. आनी त्या पासून ताका शारिरीक बरेंपण दिवच्या पयलें आत्मीक बरेंपण तो दिता. आत्म्याक वखद पयलें दिता, त्या उपरांत कुडीक भलायकी मेळटा. तिसऱ्यान तांची चिंतना तो जाणा जाता. कोणाची चिंतना? त्या शास्त्र्यांची. त्या शास्त्रांच्या अंतस्करणांत तिरस्काराचो मनोभाव वांगटी चिंतना आसा म्हणून जेजू समजून घेता. आनी ह्याच खातीर आयच्या सुवातेन आमकां 2 सुवातेर 2 कडेन जेजू अनेकल्यांचे अंतस्करण समजून घेवंक शकता, अनेकल्यांचो आत्मो पारखूंक शकता म्हणलें चिंतप आयची सुवार्ता आमचे मदें दवरता. फरिसेवांनी तो तिरस्काराचो मनोभाव हो देवनिंदा उलयता म्हणलें उक्त्यान तोंडांत सांगूंक ना, तरी अंतस्करणांत तांणी उसारलें तरी ती अंतस्करणाची उसारणी सुम्याक स्पश्ट रितीन आयकली. आमच्याय अंतस्करणाची चिंतना गुटान दवरली ती आलोचना सोमी बरें करन जाणा. देखून अंतस्करण नितळ दवरूंक आयची सुवार्ता आमकां उलो दिता. आनी चवथ्यान निमाणी जेजू त्या आरिगाराक गूण करता. खटल्यार हुकून हाडलेल्याक खटलें उखलून व्हरची सकत जेजू दिता. ताका खटल्यार उखलून हाडलो, पूण आतां फाटीं वेताना ताजें हांतुळण ताजें खटलें तो उखलून घेवन वेता. हें जावन आसा प्रतिफळ सुम्याक जर आमी भावार्थान स्विकार केलें तर. हांवें सांगलें त्या आरिगाराचो भावार्थ कसलो म्हणून आमकां गोतून जातलें. थंय भावार्थान सुम्या मुखार आयिल्लो गी तें बरयल्लें ना, पूण खंडीत जावन ताजें तें जाल्लें तें आत्मीक बरेंपण, ताजें तें जाल्लें तें कुडीचें बरेंपण पळोवन खंडीत जावन जेजूचेर ताजो भावार्थ सोडलो, जेजूक ताणें स्विकार केलो म्हणलें आमकां स्पश्ट तसलें चिंतप आमचें थंय स्पश्ट जावन येता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तिरस्काराचो मनोभाव सांडून उक्त्या काळजान उक्त्या मनान सोम्याक स्विकार करूंक आमी तयार जावंक जाय. खंयसर तिरस्काराचो मनोभाव आसा तेन्ना आनेकल्या थंय आसचें तें बरेंपण वळखून घेवंक आमी शकना. आयच्या पयल्या वचपांत असलो तिरस्काराचो मनोभाव आनी द्वेश आमी पळयता. आयच्या पयल्या वचपांत बेतेलाच्या ह्या जाका अमाजिया थंय आसचो तो तिरस्काराचो मनोभाव आनी आमोसाचेर आसचो ताका आसचो तो द्वेश स्पश्ट रितीन
विवर्स येयला आनी त्या द्वेशा वरवीं तो रायाक वचून आमोसा विरोध गुटमोळ करता आनी जेरोबोआम राय अमाजियाची उतरां आयकता आनी आमोसा थंय ताजे तिरस्काराचो मनोभाव व्यक्त करता. आतां अमाजिया थंय आसलो तो तिरस्काराचो मनोभाव जेरोबोआम रायाचेरय प्रभाव घालता आनी हाचे वरवीं कितें जाता. आमोस प्रवादी देवान विसलोलो प्रवादी बेतेलांत वचून प्रवाद करूंक ताका सुम्यानच आज्ञा दिल्ली. पूण जे उगडापण आमोसा मुखांतरे बेतेलाच्या रायाक इस्रायलाच्या लोकांक जावंक आसलें तें घडोवन येवना. बगा रे देवाचो शिराप देवाचो क्रोध जेरोबोआमाचेर आनी इस्रायल लोकांचेर तो पडटा. देवाचो शिराप ती सोडून घेतात. जर तांणी आमोसाक देवाचो प्रवादी म्हणून स्विकार केलें तर देवातावन जावचें हर एक उगडापण तांकां फावो जातें. देवातय आनी सांगात आसा ताच्या प्रवादी आमोसा थंय संबंद रुता करून एक बरें आनी घट्ट राष्ट्र बांदूंक साध्य जातें. पूण प्रवाद्याक तिरस्कार केल्ल्या वरवीं तांणी देवाचोय बेपरवानी तिरस्कार केलो आनी देवातावन ती पयस सरली. आमच्या जिवितांतय आमच्या भावार्थाक लक्ती जाल्लीं जायतीं सवालां जायते दुबाव आमकां येवंक पुरो आनी ह्या वखदाक आमच्या भावार्थाची तशेंच जेजू थंय तिरस्काराचो मनोभाव दवरिनासतना आमच्या थंय आसता त्या दुबावाक सारकी जाप सोदून जेजू कोण जेजू विशांत चडीत जाणवाय जोडूंक आमी जर प्रयत्न केलें ते उक्ते मनोभावाचें आमी जाल्या तर देवाचो आशिर्वाद आमी जोडूंक पावतले. एक ल्हान जम्याचो भावार्थ म्हणजे त्या आरिगाराक उखल नडल्या त्या थोड्या लोकांचो भावार्थ एका व्हड जम्याक साक्ष जावंक पावली. एका व्हड जम्याक भावार्थाची वाट जावंक पावली. तेच परी सोम्याक उक्त्या मनान आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत जावचें तें बरेंपण पळोवन हेरांक भावार्थाची वाट दाखोवंक आमकां सलीस जातलें आनी आमीच हेरांक एक सोम्या थंय आपोवन व्हरची वाट जावंक पावतल्या. तर ह्याच पासत सोमी आमकां ताजो आदार ताजो आशिर्वाद दिवं म्हणून सोम्याचें बलिदान ह्या वेदीचेर आमी भेटयत आसतना प्रत्येक रितीन मागया.